सगळे दादले न्हू ना सगळ्या दादल्याचेर घेना चडशे दादले वर्सांनी हात घालतात तेका पयलो रे पयलो वर्सांनी पाकीट काडली आतां काडलेल्या पाकिटांत कितें आसा वजनाची नोटां 80 रुपयाची 100 रुपयाची 50 रुपयाची 20 रुपयाची आनी 10 रुपयाची कलेक्शनाची ट्रेन घालप धाकटे आसा पळय ते 10 रुपया ताचे वयले ना आतां 10 रुपया काडटा आसतना चुकोन तो 100 रुपया वयर सरलो जाल्यार आमी कितें करता आत्महत्या करता 100 रुपया म्हणटा ते ना 10 रुपया 10 वांटो म्हणजे आमचो 10 रुपया बरें आनी 10 रुपया काडून धरप कशें करप अशें तो सायडीक आसा ताका पासून गंवाच्या तुमी हातीन काडून कितें दवरप ऑल्टा सगळो जसो आयलो रे आयलो टाकून सुट्टा ताकाय खबर ना तातूंतले काडल्या वता पूण काडल्या हे स्वताच्या मिसाक फेस्ताच्या मिसाक कितें जाता आतां सायडीक आसा तो 500 रुपया काडटा ताणें 500 काडले 10 रुपया कलेक्शन ट्रेन हांवें घालप सारकी 100 तरी काडचें पडली 10 रुपया काडून दवरलेले अशें 100 रुपया कशें धरता अशें 500 घालता हांव 100 घालता आनी आनी घेतात कळ्ळें ते 100 रुपया म्हणजे आमी कितें करता ते देवाक दाखोवंक करता अशें देखूनच हांव म्हणटा देवा दिल्यार देवळी केन्नाच आमच्या निदान रावना पूण दितना मन आमचें आसूंक जाय उदार फेस्ताच्या दिसाक उठते न्हेसोन कुशकें आयलें काय कितें जालें जाणा तुमी चोप जाण चेडवांक मेळोन केलोलें आतां गांवांत नवें आनी सालवी चलता आसतना पाद्री गेल्यार स्ट्रीक्ट वॉर्निंग घातलेलें मोटवें घालून दिवचो ना उठते न्हेसोन दिवचो ना पूण आमी रेस्पेक्टाची न्हेसोन गेलीं गांवांत नवें आनी सालवी चलता आसतना गोंयचो पाद्री आसता गांवचो पाद्री आसता पूण फेस्ताच्या दिसाक खंयचो पाद्री येता भायलो पाद्री येता म्हणटच आमी घुमण्याक घेवच्या वेळार भायलो पाद्री घेवन येता पळय ती लायनी उबी रावली अशें म्हणून स्टायल करून गेली घुमण्याचो वेळ 2 लायनी माटवान सायडीन पुदिली आसा भायलो पाद्री गांवचो पाद्री घुमण्याक येता हिंग चोडवां भायलो पाद्री घुमण्याक येता पळय ती लायनी उबी रावना कित्याक गांवचो पाद्री जाल्यार दिवचो ना ताणी स्टायली केली आसा व्हडलें कितें जाणा तुमी घुमण्याक दिता दिता भायल्या पाद्रीचो घुमण्याक घालून काबार आतां ही लायन ते लायनीक जॉयन जावची पडली कित्याक भायलो पाद्री काडलो आनी आतां लागलो गांवचो पाद्री उरला आनी हांव फाटल्यान बसून पळयता म्हज्या ही चोडवां ही लायनीक जॉयन जाल्या फाटल्यान उबी आसा जाण घुमण्याक पाद्री दिवचो ना लॉस करतलो कित्याक गेली सायडीन उबी आसली पळय कोदिली एम्प्टी आसली असो टूक 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 चोगायला बसून आतां घुमण्याक घेवन गेली आतां म्हाका सांगात लॉस जाली कोण हाडपा बुल्यार ओदे चेडवां देखूनच हांव म्हणटा पुरसांव येताना सोल्याचो तोडो तुमचेर पावना तुसांग वाटो घेवंक मेळना गायोनाच्या पेल्यातली गोरजांनी सोड आमी गायोना म्हणटा पूण त्या गायोनाची उतरां पाळो थोचान आमी कितलीं जाणां पाळटा
तेच करून बसतात, तेच करतात, सामका जाम येता वाजून. आता नमान मरे म्हणटा आसतना जाम आयले जाल्यार कशी नमान मरे म्हणून जाम बंद करून म्हणिना, नमान मरे हांव फकाणां करून अशें म्हणना, कित्याक म्हणटा तेंय सांगता, धर्माची फकाणां अशें करून. आतां हांव हांगासर रावन कातार म्हणटा, आतां हांवें पळयलां हांव स्टेजीर येयना फुडें तुमी सारकी उबी जाली, तुमकां आमची कांतारां आयकूंक उमेद भोगता. हांवें म्हज्या कांताराची लायन वाजोवन जामो पाडें म्हणलें, तुमकां सोदून तरी ट्राय करी. इगोर जाली वाडटा तें सांगलां तुवें सोदलो ना म्हणून ती नमान आमी जामो पाडें म्हणटा ती देवाक सोदता काय ही चिंतपा सारकी गजाल देखूनच हांव म्हणटा जिवीत बोदला संवसाराचो वेळ आतां लागीं पावला, केन्ना कितें घडोवन तें सांगूंक जावचें ना. पाखांची सुवेज जावं जानेरान पासून पावस सोडला, कितले दीस उरल्यात आमचे एकलोच देव जाणा. पूण नमान मरे म्हणटा ती बंद करून वचना, कित्याक ती बंद तर केली त्या दिसा गॅप पडले आनी मागीर तो प्रोग्राम चुकलो. खंयचो तो सलमान खान आसा पळय तो आयला पळय खंयचो बीग बॉस प्रोग्राम चुकलो, कित्याक ते सोडलो जाता गॅप पडप म्हणल्यार. नमान मरे म्हणजे पुसना, नमान मरे करपाक म्हणजे भितर पावता पळय चेडवाचो आवाज ना, कित्याक चेडूं पुसना पावले मागीर सालान मागीर चेडवाक भिजाता म्हणटा ते भितर म्हणटा वय